आई का तुका सारखे शिकवता चोर कोण पळतो हांव तुका शिकवता गव्हर्नमेंटाक चोर म्हणटा सिकेर आका वर आणि भितर लोकां बांदतात गव्हर्नमेंटाक चोर म्हटला ताणे गव्हर्नमेंटाक चोर म्हणल्यार तूं कित्याक चलत रे आय एम सिम्पली बिकमिंग दिस थिंग व्हॉट आय एम सिम्पली बिकमिंग दिस थिंग सिम्पली बिकमिंग दिस थिंग मीन्स व्हॉट आयुर्वेदिक म्हणून ताका एंग्री म्हणतात ताका एंग्री तू जाणाय तुमी गव्हर्नमेंटाचेर आड उलोवंक कोणाक झोकना म्हणून तू जाणाय गव्हर्नमेंटान कितली न्यूज चॅनलां पासून बंद केल्यात म्हणून गव्हर्नमेंटाचेर आड उलयताली म्हणून आणि तू मातूच भिरान नासतना रस्त्यार उबो रावता गव्हर्नमेंट चोर म्हणून मोग मारता तू आयकला हांवें आयकूंक ना पूण म्हाका कोणें फोन करून सांगला आय कितें गव्हर्नमेंट चोर हा वर कसता चोर कितें गव्हर्नमेंटाला तो चोरू ना तुमी पळयता कितें एका वरान नाका पण फोन करून रस्त्याच्या वर या मुयो नाव गेला ना गोवा गव्हर्नमेंट ना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हुच काय तर तोडे तू म्हाका जाल्यार खंयच्या गव्हर्नमेंटाक चोर म्हणला तुवें पाकिस्तान गव्हर्नमेंट पाकिस्तानात म्हणून बरो सुटलो पुलीस चोर कितें पुलीस चोर पुलिसांक चोर म्हणटा सिगे राजकारण जाल्यार ताका ओडी मारून नका बंद कर पुलिसांना नाव गेला ना गोवा पुलीस मिळे ना इंडियन पुलीस मिळे ना हुचे एक नाव गेला खंयच्या पुलिसांक चोर म्हणला तुवें इराक पुलीस चोर पिसो जाला तू पिसो आनी आमकां काय पिसो करतलो कितें न्यू हे शी बस मराठो करतो वापस सांगाय गेला अरे सांगते सांगायला होय तू कोण सांगेल बाय बाकी कोण मोर पडलो सांग रे भास नाही गेलो रे पडके तर माग सांगितलं तुझे गो दोन ओडी होय मोरे हा तू ते दोन ते सोडा जायत मोचो मा काठी रेड रेड असतोना सगळे ते गेलीले तू सोडून जाय मोर हेच पुढे रोगो तांगो माक दोन बितोडो काकू कितें म्हटले होय पेटीकोट घ्यायला किती हो शडा का बियो बा एक भाणार कोण बी नाही शडा गेली तो काटा होतो आणि कोण गंगरा को बेला ते मी गंगरा हमरी भी नाही ना हमरा मेवना जात आता इथे बरोबर चल या साहेब या अगो मुझे भी कोण दितो ये की होय कुठे कसं फिरे ए तू दुसऱ्या नाव येता नाही कुठे आज फी मागत मोजी फी मेजी फी कसं फिरे अगो ते मगा किती घालो काय सोडून जाय हा म्हणजे माका तुझे एक काय लागो ना हा पोलीस स्टेशनचे पावलो माझी फी लागून झाली काढ म्हणजे 5,000 एडवोकेट कपेला हा कोर्टान उपास रावल्यार जुईस पासून बी येता कापील जाऊन ना जाल्यार गावस्कार जाऊ आणि कोटा उबराव जाल्यार तू जुईस बिताय होय. कोटा उबराव जाल्यार होय. आणि नेल्यार चुप कोर्टान बिता बाय काल म्हणजे 5,000 कारपी लगेच सगळे कोट्यातरी केस सुचू झाले तुकडे प्रूफ असं जाऊन रे कोर्टान प्रूफ म्हणटा तो सारको गोंचेचो तुझे लागी प्रूफ ना कोर्टान तुझ्या काहीच करूंक जाय मैं तुका के प्रूफ आ रहा है तू कुछ और बाल दम हां बस ऐसा कुछ ना नहीं मेरे भाई से और मत लो भाई से और मत नहीं बता सकते हो कुछ ना नहीं मेरे माझे माय आव नसताना माझे बाईले ट्राय करताय ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡೆ करून पळताय आण जाव तू तोकली हा जाई पण आम्ही दोघांनी कोई जेडा विचित्र मनशाची कोंब्या भाटांतली इन्स्पेक्टर जुलियस अरे माझ्या जिवितांत पोलीस पावटी म्हाका कोणे तरी फटयलो चोर कोणी चले तुम्ही म्हाका हांगा हांव तुमकां दोगांयकूय सोदूंक आयली तुझी खबर माझी सांग पहिली म्हजी खबर आहे कितें जालें म्हजी तू एका चेड्याच्या मोगान पडल्या इन्स्पेक्टर जुलियस अरे एक चेडू एका चेड्याच्याच मोगात फटयलो न्ही गरीब तो कितले पावटी हांवें म्हणजे तुवें एक सांगले ताची वाट सोड म्हणून पूण ते ताची वाट सोडूंक तयार ना जीव दितेले म्हणटा ताचे पासून जीव दितेले म्हणटा तूं एक पुलीस इन्स्पेक्टर घाल त्या चेड्याचेर एक ड्रग्साची केस आनी घाल ताका झेलीत
तसोच कबार करून चितलेले हांवें ताका मागीर पूण ते आदींच ताणें म्हाका सारकोच कबार करून दवरला कसो म्हजी दुआवयपणाचे बेसार आसा इन्स्पेक्टर जुडस कितें तुझे चेडवाच्या मोगान पडला तो चेडो म्हाका आमचेहून हुशार लागता म्हाका दिसता ताचो पाय जुळीत आसूंक जाय अरे माय पाय कळूंच ना ताका ते मातसो चिंत्तालो कितें करचें काय म्हणून तुवें चिंतपाची कसलीच गरज ना फाल्यां तुजे चेडवाक घेवन म्हज्या हॉस्पिटलांत ये हांव ताचें एबॉर्शन करता जरूर तूं तोंडान उलयता तें कोन्यांनी करून दाखोवन सोडा गो म्हजी तूं तयार ना हें भशेन करूं आनी जरी तो चेडो म्हजे दुवे लागीं काजार जायना जाल्यार म्हजे दुवेचो फुडार हांव कसलें तोंड घेवन ह्या गांवांत भोंवतलो कसलें तोंड घेवन गांवांत भोंवतलो इन्स्पेक्टर जुडस कोण तांगे दोगांयनी काजार आनी ओरडाल मो तुझे तोंड घेवन तुझ्या गांवांत काजार करूं होय. आनी ताचे लागीं होय अरे ताका रावंक सारकें घर ना ताचे लागीं एक सायकल पासून ना कितें म्हणटा तो म्हजे लागीं फ्लॅट आनी गाडी मागता ना तो जायना म्हणटा म्हजे तुवें लागीं काजार इन्स्पेक्टर जुडे कितें हे तुजे पर्सनल प्रॉब्लेम हातून आमी मोठे पडप सारकें ना फाल्यां बाय तूं आनी जावूय एक जातली आनी आमी दुस्मान जातली रायट एब्सोल्युटली रायट आतां हांव तुमकां हांगा कित्याक सोदूंक आयला तें तरी तुमी जाणात कित्याक सोदूंक आयला तूं आमकां हांगा उगडास आसा तुमकां कसलो एक वर्स फाटीं आमी एका रशियनाची किडनी काडून 50 लाखांक विकलेली ती येस आय रिमेंबर म्हाका सारको चुकलो आसा कित्याक तेन्ना तुवें म्हाका 5 लाख दिलेले There you are. आता तेच रशियनात म्हजे कोर्ट केस फायल होय आनी हे आसात ताचे पेपर कोर्ट केस फायल केल्या आनी एका वर्सांत होय ताचे लागीं कसली प्रूफ आसा पळय की ताची किडनी तुवेंनूच काडलेली म्हणून इन्स्पेक्टर जुडस डॉक्टर रूथ तुम्ही टेन्शन घेवपाची गरज ना हा ते पेपर म्हजे लागीं ते हांव पळयता कितें करूंक जाय पळय तें होय कितें करून जाता ते एक्सक्यूज हॅलो सोड बरो ना 80 लाख हांव तुका रोखडोच फोन करता ना जस्ट गिव मी 5 मिनिट्स आय विल कॉल यू बॅक येस 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 जस्ट कितें जाता एवढंच हांवें तुका सांगलेलें म्हज्या एका इश्टाच्या पुताच्यो दोन्ही किडनी पिड्यात जाल्यात आनी कोणी ताका एक किडनी दिता जाल्यार तो ताका 70 लाख दिवंक तयार आसा होय एवढेच आसा आता म्हज्या इश्टाचो पूत सोड करू ना पळय अर्जंट किडनीची गरज पळय ताका आनी कोणी एक किडनी दिता जाल्यार म्हजो इश्ट ताका 80 लाख दिवंक तयार आसा 80 लाख कपिल कपिल 80 डिवाइड बाय 4 करून आनी पळय आमकां एकातल्या कितले लाख पडटा ते जुडस कितें वो वेळ डिवाइड बाय 3 4 करपाचो न्हय आमकां किडनीची हे वेळा चोड गरज आसा वच आनी त्या पेशाक धरून म्हज्या हॉस्पिटलांत हाड कम ऑन डॉक्टर रूथ तुवें वयर काळा जावपाची कसलीच गरज ना तूं फकत ते पिश्याचे किडनी काडपाचे तयारेक लाग ओके हांव आतांच वेता आनी ते पिश्याक दोन अरे ऐकात आताच म्हाका म्हज्या फ्रेंडाची जयगनाची एक मॅसेज आयला कितें म्हणून एक नवो रूल आसा जे कोण इंडियन भायर आसा आनी इंडियन ताची घरां बंद आसा आनी 5 वर्सां पासून ताणें हावस टॅक्स फारीक करूंक ना ताची घरां गव्हर्मेंट वतलो आनी ऑक्शनाक घालतलो आनी दुसरो कायदो जे कोणा लागीं शेत आसा आनी ते शेत ताणें दुसऱ्याक रोवंक दिला ते शेत जो कोण रोयता ताचे खातीर अरे उपरांत ते शेत तुजें म्हणून तुका कसो सूख आसचो तू रोवपा येलो तुका जालें पूण ते पासून म्हज्या गोंयकार भावानो आनी भयणानो तुमी कोणूय लंडनाक वचूंक चिंतात जाल्यार सगळींच वचूं नाकात एकलो कोण तरी रावात तुमचे घरदार सांबाळून आनी हावस टॅक्स तुमी पयले फारीक करात आनी जरूय कोणें शेत दुसऱ्याक रोवंक दिना जाल्यार आतांच वचात आनी ते परत घेयात आनी तुमी रोयात ना जाल्यार तुमी साडली हे फुडें आनी आजचे दीन म्हणटा ते आमकां केन्नाच पळोवंक मेळचे ना दिनात कशी बघा इंडियेचे कायदे तोरांचे नातर पळयात कोणूय एग्रीमेंट करून असं कोणाकूय भाड्यान दवरता आनी 2 वर्सां मदीं तो तुज्या घरांत रावलो जाल्यार तें तुजें घर ऑटोमॅटीक ताचें जाता हो कसलो कायदो गव्हर्मेंटाचो वोट आसा एक कायद्यान भाट म्हज्या नांवार आसा आनी घरूय म्हज्या नांवार आसा आनी तूं म्हज्या घरांत एका भाड्याच्या रुमांत रावलो 2 वर्सां मदीं रावलो जाल्यार तो रूम तुजो जाता पूण तूं गांवपाक एका रुमांत कितलीं वर्सां राव तुज्या नांवार एक टॉयलेट पासून जायना अरे बाबा हिंदे गेले कायदे चोरांक गेले कितें काय केले तेच पण चोर ते फरक 2
वर्सां तुगेल्या घरा कोण भाड्यान रावता एग्रीमेंट केला गोर तुगे जाता तुझी नावार नासतना गोर तुगे जाता आणि तुगेल्या घरात एक श्रीधर 25 वर्सां श्रीस कोता पण श्रीधर तुगे जायना फकत गोर तुगे जाता तू एक गव्हर्नमेंट जॉब 40 to 50 वर्स कोरी तू रिटायर्ड जालो तो जॉब पोतो तुक मेळना म्हणजे तुगे चेड्या मेळना नात्रा मेळना पोत्रा मेळना तो वयता पण 2 वर्सां भितर गोर तुगे काम तेगे जाता आता आनी गोवा गव्हर्नमेंटान एक नवो कायदो काडला कसलो गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी प्रायम मिनिस्टर आणि प्रेसिडेंटाचो फोटो लावचो पाटी येयला पेपरार वाचलं ते होय जाल्यार हाचे वर तुमी कितें म्हणटात बरो तो ताचो फुडो लावपाचो ताचो फुडो लावून तेच कोलतांनी बांदला सारखे ताच्या बाटान बांधलेले आसा ते सारखे. कायद्यान इस्कॉल फोटो ताचो लावूंक जाय जे कोणे इस्कॉल बांदला पळय ताचो आनी गोंयांत चडशा इस्कॉलांनी फोटो फक्त आमचो पाद्रीचो लावूंक जाय कित्याक कित्याक गोंयांत चडशीं इस्कॉलां आमचे पाद्रींनी बांदल्यात देखून फकत गोंयान न्हू आख्खे इंडियेन देखून चोवपाक गेलो चडशीं इस्कॉलां आमगेली क्रिस्तांवां गेली आनी पाद्रीन बांदलोली तरी आसतना ते म्हणटाय प्रायम मिनिस्टर फोटो लाय आनी प्रेसिडेंटा फोटो लाया पूण मदेकात एक गायेचोय फोटो लाया आनी हकल पुरोन दिला सकल कित्याक भुरग्यांक कळो जाय कोणे बरें केलां कोणे वायट केलें तें गायेचे फोटो सकल म्हणून दवरया ही गाय दूद दिता भुरगीं दूद पिता दुधा चाव कोता दुधा कॉफी कोता दुधा लस्सी कोता दुधा दूधपेड कोता हे सगळे गाये हुसता कोतू आनी मागीर प्रायम मिनिस्टराक फोटो सकल बरोवन दवरया ओ इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर मोदी तेका चोड जाली पोती तो लोकां चोड मात खोटी एक दीस त्या खुट्टो लोकां बीर मोदी कोणा सांगना सोडा रात्या भितर तेणे मुद्दा केले इंडियेच्यो नोटी सारकें आता प्रायम मिनिस्टर मोदी पब्लिकाक चोड मारूंक लागला पोटी चोड तूं जाणा फाटी तो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्टांतल्यान फ्रांसाक गेलो रशियाक गेलो युकेक गेलो अमेरिकाक गेलो जर्मनीक गेलो टोटल 40 आनी 4 कंट्री तो भोंवलो होय आनी वेळार म्हणटा काँग्रेसान कितें बरें केलां काय म्हणून आनी ताकाच खबर ना तो आतां फॉरेन टुराक वचून भायर स्वता ते एअरपोर्ट चडशे काँग्रेसान बांदल्यात खबर ना न्हू तो कितें मोठो तो नको एअरपोर्टा वयता सोडा थिंग बरोबर ना इंदिरा गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून तो झाड नोड जाता काँग्रेसाक खबर करपासून दिता तो हाडलेसा गुजरात वचून गुजराता लोकांक सांगतालो आपण गुजरात स्वर्ग करपासून दिता पूण आपल्या काँग्रेस करपाक दिनाय म्हणून प्रायम मिनिस्टर हो हा आनी हाडय ते काँग्रेस वाडे ऑपोजिशना बसोन ऊस माताय आनी वस काँग्रेसाचे खाता तो गुजरात स्वर्ग करपासून दिता अरे बाबा स्वर्ग कोता गुजरात कोणाका तू गुजराता प्रायम मिनिस्टर न्हू तू इंडियन प्रायम मिनिस्टर तुका जाता आख्खी इंडिया स्वर्ग करून दाखय इतलेंच न्हय गुजरात ताणी इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे टॅक्स बुकाचेर बसून बरयला पळय जेजू एक सैतान जाल्यार वस्ता मुजे काम कितें म्हणपाचें साहेबा बसले मनीस इली सांग बसले जाल्यार परत केन्ना ताका जिकोय नाका आनी ते जिकले जाल्यार